अनलॉकिंग सुरू झाला. आता अनलॉकिंग किती सुरू झाला की नाही अनलॉकिंग सुरू झाला त्याच्या संदर्भातली प्रेस कॉन्फरन्स आज सांची घेता हांव. तर ते थोडोसो वेळ रावत हांव बाकीच्या सगळ्या मिनिस्टर सगळ्यां कडेन डिस्कस करून ताचें डिसिजन घेवपाचें आसा. बट आमी आत्तां जर म्हणत जे केंद्र सरकारान 8 तारखेच्यान ज्यो गजाली अलाव केल्या त्यो सगळ्यो गजाली अलाव आसतल्योच. बट ताज्या भायर आमी गोंय म्हणून वेगळे कितें विचार करता हाचो थोडोसो डिस्कशन सुरू आसा. ताजे फायनल निर्णय ते सांजचो पर्यंत येतले. ते आयज सांजच्या प्रेस कॉन्फरन्स स्कुलाचे बी आसतले. ज्यो केंद्र सरकारान आत्तां सगळे अलाव म्हटल्या त्यो 8 तारखेच्यान सगळे अलाव आसतल्यो 100%. तितून कांय हें ना. आनीक थोडेशें जर कितें रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय जाल्यार ताजेर हांव आयज सांजचें सांगता. फोर्थ फेज खत्म करके 5th में आ गए और अनलॉक फर्स्ट भी स्टार्ट हो गया. अनलॉक फर्स्ट स्टार्ट हो गया है और अनलॉक फर्स्ट स्टार्ट में जो जो केंद्र सरकार ने हमें अलाउ किया है तो सभी चीज़ यहाँ पे अलाउ रहेगी. और इसके बाद में भी जो कुछ डिसीजन लेगा वो हम कुछ आज रिलैक्सेशन करके आज लेने वाले हैं. स्टेट वाइज का जो ट्रांसपोर्ट कैसे वो करने नहीं, वी आर नॉट अलाउिंग द स्टेट वाइज इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट.